नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकर सविस्तर खबरांदी हेडलाइन्स। मोपा विमानतळाक पर्रीकाराचे नाव मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे प्रधानमंत्र्यान केले उक्तावण। मुळावे आनी समाजीक सुविधा उदरगतीक लागून गोयची तोखणाय। आयुर्वेद नॅचरोपॅथी वरवीं गोयचे टुरिझमाक मोठो वाव। प्रधानमंत्री संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस एक्सपोन पणजे उलयले। धारगळे धरून देशांतल्या 3 आयुष इस्पितळांचे उक्तावण। गोंय सरकाराचे आता स्वतंत्र आयुष मंत्रालय आणि खाते। मंत्रालय आयुष प्रमोशनाक वावुरतले। संवसारीक आयुष परिषदेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोषणा। विमानतळ येता त्या वाठारांतल्या लोकांक ताचो लाव जावंक जाय तशें जाल्ले दिसना। आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो। मोपाच्यो फॉर्मालिटी खंय तोच मुख्यमंत्री आसतना। सुखविंदर सिंग सुखू हिमाचल प्रदेशाचो 15वो मुख्यमंत्री। मुकेश अग्निहोत्री उपमुख्यमंत्री। 68तले 40 सीट जिखून काँग्रेस सत्तेर। शिमला राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान दिलो सोपूत। पेडण्या कासरवाणे हळण आणि चांदेल हंसापूर पंचायतीचेर बीजेपीच्या पॅनलांचे जैत। सरपंच खंय आमदार थारायतलो। मेंटॉन्स वादळाचो गोंयारूय परिणाम। कितलेशा सुवातींचेर पावस। एक्सिडंटाचे रिपोर्ट। नुस्तेमारांनी दर्यांत वच्चे न्ही वेधशाळेची शिटकावणी। केप्या चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थानाच्या म्हाजनांचे जमनीर अतिक्रमण। एसआयटी टीसीपी पुलीस फॉरेस्टा कडेन कागाळ। कांयच एक्शन ना। म्हाजनांची सरकाराक शिटकावणी। आणि मये मतदारसंघात कारापूर तिस्क वाठाराचे शारीकरण जावपाच्या मार्गार। आमदार म्हणटा साखळेक तेंकून आशिल्ल्या कारापूर वाठाराचे उदरगती विशींची फायल सरकाराक। खबरो विस्तारान। मोपा विमानतळाक सर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे नाव। प्रधानमंत्री मोदीन मनोहर विमानतळाचे उक्तावण केले। उड्डाण स्किमीक लागून भारत संवसारीक पावंड्यार सगळ्यांत व्हडली एव्हिएशन बाजारपेठ जाला म्हूण प्रधानमंत्री उलयले। मुळावे आनी समाजीक सुविधा उदरगतीक लागून गोयची तोखणाय। मुख्यमंत्री म्हणटा दाबोळी चालूच उरतलो, भिवपाची गरज ना। कि वे न्यू गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करें। निवेदन है आप कृपया बटन दबाकर फलक का अनावरण करें। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मेरे प्रिय सहयोगी और गोवा के लाडले स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के माध्यम से पर्रिकर जी का नाम यहां आने जाने वाले हर व्यक्ति की स्मृति में रहेगा। गोवा सरकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही बल दे रही है। गोवा में ईज ऑफ लिविंग बढ़े, यहां पर कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे, इस दिशा में स्वयंपूर्ण गोवा अभियान बहुत सफल रहा है। बहुत अच्छा काम किया गया है। गोवा आज 100% सैचुरेशन का एक बहुत उत्तम उदाहरण बना है। आप सभी ऐसे ही विकास के कार्य करते रहिए।
लोगों का जीवन आसान बनाते रहिए। इसी कामना के साथ मैं इस भव्य एयरपोर्ट के लिए आप सबको बधाई देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। राजधानी सावन सुमार 35 किलोमिटरांचेर दाबोळे आणि मोपा असे दोन विमानतळ ऑपरेट करपी गोंय पयले ल्हान राज्य म्हूण नागरी उड्डाण मंत्री उलयलो। पानाजी से 35 किलोमीटर दूर दोनों तरफ उत्तर में मोपा और दक्षिण में डबोलिम एक तरीके से हमारे क्षेत्र के यात्रियों के लिए सुगमता के लिए अपने मनपसंद एयरपोर्ट से वे यात्रा कर पाएंगे। और ये पहले बार इतिहास रचा जा रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि एक ही राज्य में एक ही शहर में दो एयरपोर्ट्स की स्थापना हो रही है। एक नया इतिहास देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गोवा में रचा जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, मोपा बरोबर दाबोळी चालू उरतलो, भिवपाची गरज ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। आतापर्यंत म्हणजे आम्ही मोपा एअरपोर्टाचे उक्तावण करता तोपर्यंत बऱ्याच जणांनी विरोध केलो, राजकीय विरोध जालो, खूप मोठ्या प्रमाणात आंदोलनां जाली। या फाटल्या 6 वर्षाच्या कार्यकाळात आम्ही खूपशे विरोध पळयले, कोर्टात गेले लोक, पण आज या मोपाचे आम्ही खऱ्या अर्थात उक्तावण करता ही मला खूप खोस जाता। दाबोळे बी चालू उरतलो, तुमका भिवपाची गरज ना हे नेटात हांव सांगपाक सोदता। मोपा विमानतळान गोंयची कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात सुदारतली। ताचो लाव अर्थव्यवस्थेच्या टुरिझम धरून वेगवेगळ्या उद्देग वेवसायीक मळांनी दिसतलो। देश विदेशांत एअर कनेक्टिव्हिटीक लागून गोंयच्या टुरिझमाक बूस्ट। रुंद बांदावळीच्या विमाना सयत सगळे तरेची विमानां मोपा हाताळटलो। वर्साक 44 लाख प्रवासी हाताळपाची तांक, अदमास 33 लाख प्रवाशांची वर्सुकी वाड। एअरपोर्टार माल हाताळूंक सुरवेक वर्साक 25,000 मेट्रिक टन कार्गो टर्मिनल। कार्गो टर्मिनलाची दर वर्साक 1.5 लाख मेट्रिक टन तांक वाडोवंक मेळटली। विमानतळार कार्गो टर्मिनलाक लागून गोंयांसावन निर्गतीक उर्बा। 6,000 मायज लोकांक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगार संधी। राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गोंयच्या उत्पादनांचे मागणेक बूस्ट। तरणाट्यांक प्रशिक्षण दिवंक विमानतळार कौशल्य विकास केंद्र। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आयुर्वेद नॅचरोपॅथी गोंयासारखे टुरिस्ट राज्यात बरो वाव आसा। प्रधानमंत्री मोदी पणजे आयुर्वेद काँग्रेस एक्सपोंत उलयले। धारगळचे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुष, दिल्लीचे नॅशनल होमिओपॅथी इन्स्टिट्यूट आणि गाझियाबाद राष्ट्रीय युनानी चिकित्सा संस्थानाचे व्हर्च्युअल उक्तावण प्रधानमंत्र्यान केले। मुख्यमंत्र्यान गोंया खातीर स्वतंत्र आयुष मंत्रालयाची घोषणा केली। विकास पुरुष सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर अपना सभी कार्य करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा का लोकार्पण करें। गोवा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र है। यहाँ के शांत वातावरण और जैव विविधता को देखते हुए ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के लिए एक उचित स्थान है। इसी सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया। हमारे यहां कहा जाता है, स्वास्थ्यम परमार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य ही अर्थ और उन्नति का साधन है। आयुष इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें हर किसी के लिए अलग अलग तरह के अवसर उपलब्ध हैं। इनसे लोकल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिल रही है। आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता का एक और बड़ा पक्ष आयुर्वेद और योग टूरिज्म भी है। गोवा जैसा राज्य जो टूरिज्म का एक हब है, वहां आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को प्रमोट करके टूरिज्म सेक्टर को और नई ऊंचाई दी जा सकती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा इस दिशा में एक अहम शुरुआत साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंया खातीर स्वतंत्र आयुष मंत्रालय आणि खात्याची घोषणा केली।
आयुर्वेदा को ग्लोबली रीच देने वाले दूसरे तीसरे कोई नहीं है, ओनली एंड ओनली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों, आज इस अवसर पर मैं एक घोषित करना चाहता हूं कि आज तक कि गोवा में अलग सा आयुष मंत्रालय नहीं था। इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के बाद से गोवा में अलग आयुष मंत्रालय होगा, विच इज डेडिकेटेड फॉर द आयुष डॉक्टर्स इन द स्टेट ऑफ गोवा। भारत देश के G20 की अध्यक्षता मिलने पर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और G20 का महत्वपूर्ण बैठक गोवा में भी होने वाली है और इस बैठक कार्बन न्यूट्रल होगी, ये मैं वादा करता हूं। धारगळे नवे आयुष कॉलेज इस्पितळात पहिल्या फेजीत गोंया खातीर आशिल्ले 50% आरक्षित सीट खंय आता मेरेन फूल। सर, हम आपको कहना चाहेंगे कि फर्स्ट राउंड की एडमिशन हो चुकी थी, सेकंड राउंड हुआ और 17 तारीख उसकी लास्ट डेट है, तो 50 के 50 पहले ही दिन में एडमिशन फुल हो गई है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। विमानतळ येता त्या वाठारांतल्या लोकांक ताचो लाव जावंक जाय तशें जाल्लें दिसना म्हूण आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयला। खूब कडेन लोक दुखावला, नोकऱ्यांच्यो गजाली जाग्यार पडूंक जाय आशिल्ल्यो, टॅक्सीवाल्यांक संद मेळूंक जाय आशिल्ली, कोणूच खंय सारखें कांयच सांगिना, मोपाच्यो फॉर्मालिटी खंय तो मुख्यमंत्री आसतनाच जाल्यात। रडपाची पाळी येवंक जायना, दुखपाची पाळी येवंक जायना। सर, आता मोपा सर पेडणेकार सगळे त्रासान पडले मोपा एअरपोर्टार अशें तुमकां दिसता? अशें अशें सिच्युएशन जालां, खूब कडे अशें जालां सिच्युएशन, खूब कडे नोकऱ्या परी नोकऱ्यो, जमनीच्या कॉम्पेन्सेशनाचे तेवूय, आनी आतां तर टॅक्सीवाले बीन जे आसात मागीर तांकां तरी एक बाबड्याक ताचे लागूंक जाय आसल्यो, कोणूच क्लियर सांगिना। हें मातशें खटकता। आज विमानतळ कंप्लीट जाला, पयली फेज लॉन्च जाता, हेचो आनंद आसाच, त्या आनंदा प्रत्यर्थच हांव आयला। आज हांव आयिल्लो आसा हो ज्या प्रकल्पा खातीर हांवें भरपूर नेट लायिल्लो। म्हज्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळांतले टायम टेबल जर काडून पळयलें जाल्यार दर आठवड्याक सोमवारचे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा हो विशय आसतालो, अर्दे तास पावण तास, कारण हांव सामको पुशअप करतालो आनी ताका लागून खंयचें तें पब्लीक हियरींग जावप जाणे पासून ते टेंडरींग, इंटरनॅशनल टेंडरींग, RFQ, RFP, हे सगळ्यो गजाली, मागीर सायनींग ऑफ एग्रीमेंट, हे सगळें म्हज्याच काळांत जाल्लें आसा। सुखविंदर सिंग सुकू हिमाचलाचो 15वो मुख्यमंत्री, मुकेश अग्निहोत्री उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकारान दोगांकूय सोपूत दिलो। विधानसभा वेंचणुकेन 68तले 40 सीट जिखून काँग्रेस सत्तेर। शिमला रीच ग्राउंडार सोपूतविधी सुवाळ्याक काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी, प्रियांका, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, छत्तीसगडाचो मुख्यमंत्री भूपेश बघेलू आशिल्लो। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। पेडण्या, कासारवाणे, हळण आणि चांदेल हंसापूर पंचायतीचेर बीजेपीचे पॅनल। चांदेल हंसापूर पेडणे बीजेपीचो अध्यक्ष तुळशीदास गांवस जिखलो। डिलिमिटेशन आणि आरक्षणावेल्यान उमेदवार कोर्टांत गेल्ल्यान वेंचणूक फुडें धुकलिल्ली। 9 डिसेंबराक वेंचणूक जाल्ली।
सरपंच खंय आमदारा कडेन उलोवन थारतलो. हांव सगळ्या म्हज्या चॅनलच्या लोकांचे म्हज्या मनाकाजांसून आभार व्यक्त करता आनी ताका खात्री दिता की ह्या येणाऱ्या फुडल्या 5 वर्षांत जे काय हांगासर लोकांक कामां करूंक जाय ती कामां करून संपूर्ण म्हजो प्रामाणीक प्रयत्न आसतलो. त्याच बरोबर आमदाराच्या सहकार्यान जे हांगासर प्रकल्प आहात त्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतसून युवकांक नोकरी व्यवसाय आणि इतर सगळ्या गोष्टी प्राधान्य मेळटले हेचो पूर्णपणे हांव प्रयत्न करतलो. आमचे आता पंचायत ठरप हो पूर्णपणे आमी आमदाराच्या सहकार्यान फुडें वयतले आनी आमदार जे ठरयतलो ते आमकां मान्य आसतलें. शाळांची बंद पडल्या गेले 5 वर्ष आता तर अशी सिच्युएशन ना फक्त इलेक्शन आणि बालवाडी आमची चालू थंय हांव मोठ प्राधान्य दितलो. म्हणजे जाता तितली लोकांक हेल्प करपाची आनी ज्या कोणेन म्हाका हेल्प केला आतां सपोर्ट केला तेंची कितें कितें कामां आहा ती करतले. हांव स्पेशली अशें थँक्स म्हणूंक शकता म्हणून म्हणटा की सर्वेश संजीवनी तेणी फाटी घेतले आनी तेणी म्हाका सपोर्ट केला. इवन हांव 55 वोट्स लीड इल्लो आसा. म्हाज्यान जाता तितले हांव करतले प्रयत्न तर करतले. सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि आमच्या सगळ्या मतदारांच्या सहकार्यान म्हाका निवडून दिलो सगळ्यांचे हांव आभार मानता. ही तुमची निवडून येवपाची कितली फावट आसा? तिसरी फावट. तिसरी फावटी तुमी हॅट्रिक केलेली आसा. फर्स्ट टायम आमी आतां हें केलां की जो एज्युकेटेड मनशाक निवडून हाडला आमी आमचे कडेन कितली जाता तितले आमी करून दाखयतले 5 वर्सां फुडल्या 5 वर्सां. मेंडॉन्स वादळाचो गोंयाचेरूय कांय प्रमाणात परिणाम जावंक शकता म्हूण गोंयच्या वेधशाळेची शिटकावणी. सोमारा येल्लो अलर्ट जारी केला. बुधवार मेरेन फुडले 2-3 दीस पावस पडटलो. नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी. शेतकारांनी उदक तुंबून शेताक मार बसता अश्यो सुवाती क्लियर करच्यो म्हूण वेधशाळेची सुचोवणी. रेनफॉल उसके बाद भी जारी रहेगा और 2 दिन के लिए, लेकिन कोई वार्निंग नहीं है 10th, 13th और 14th को. अभी ये जो रेनफॉल है इसका ज़्यादा असर गोवा के ऊपर के जो क्रॉप्स है उसके ऊपर रहेगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और क्रॉप्स के ऊपर रहेगा. तो वो सारी डिटेल्स IMD के वेबसाइट में क्रॉप स्पेसिफिक इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट के रूप में जारी किया है. नॉर्थ गोवा के जो डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट है उनके गाइडेंस से ये प्रिपेयर किया गया है. दैट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन IMD's वेबसाइट. तो प्लीज़ बी अपडेटेड विद दैट. और उसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया ये जो सिस्टम है अरेबियन सी के ऊपर भी एक वीक फॉर्म में आ सकता है, तो उससे एसोसिएटेड वार्निंग्स आर देयर फॉर फिशरमैन. मछुआरों के लिए वार्निंग है स्क्वाडी वेदर विथ विंड स्पीड रीचिंग इवन अप टू 55 किलोमीटर्स पर आवर. और ये जो एरिया है जहाँ पे वार्निंग है उसको ये ग्राफिक्स में मार्क किया गया है. तो फिशरमैन आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेंचर इनटू दिस एरियाज फ्रॉम 12th डिसेंबर ऑनवर्ड्स. पावसाक लागून रस्त्यात निसर जावन कांय सुवातेंचेर ॲक्सिडेंट जाल्यात म्हूण रिपोर्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केप्यां चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थानाच्या म्हाजनांचे जमनीर कोणे तरी अतिक्रमण केला. झाडां बेणून सुवात सपाट केल्या म्हूण बोवाळ. म्हाजनांनी 5 म्हयन्या फाटीं SIT, फॉरेस्ट, TCP, पुलिसेन आनी जिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ केल्ली. अजून कांयच एक्शन ना. सरकार लक्ष दिना जाल्यार फुडें कितेंय बरें वायट जाल्यार खंय सरकार जबाबदार. हे जे चंद्रेश्वर भूतनाथाची प्रॉपर्टी असली त्याच्यावर मास डिस्ट्रक्शन म्हणटा केला. हेजेर आमी ऑथॉरिटीजांक कंप्लेनय घातली, SIT सुद्दां कंप्लेन घातली की जमीन कशी इल्लिगली ट्रान्सफर करपा वयता आनी तेतून मनी लॉन्ड्रिंग आनी हेजे खूब केसीस आसा. कितलो तरी करोडांनी रुपयाचो व्यवहार जाला. त्याची जी सेल डीड बी आसा ती आमी SIT ऑलरेडी धाडलेली, पूण हेजेर अजून इतले टायम जालो, नियरली 4-5 म्हयने जाले, अजून SIT कडल्यान आमकां कांय रिप्लाय मेळना. की हांगा 2019 आनी 2022 ची कमिटी आसलेली, सो ते कमिटीन हांगा फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन केल्लें तेन्ना फॉरेस्टाकय कंप्लेंट घातलेली आनी एक एग्रीकल्चर लँड विदाउट प्रॉपर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज एप्रुवल घेतना आसतना हे लँडाचें डिस्ट्रक्शन आनी हांगा प्लॉटिंग चालू आसलेलें. सो तरी आसतना कंप्लेनी घालून सुद्दां सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन कंप्लेंट पावून सुद्दां हांगा खंयच्याय ऑथॉरिटीन म्हाका दिसता नजर मारना आनी अजून परत हांगा आतां काही दीस जाले परत हांगा डिस्ट्रक्शन चालू. सरकार लक्ष घालिना जाल्यार कितेंय जावं शकता. ताका जबाबदार खंय सरकार आसतलो. आमी ओगे रावची नात.
आयच्यान आमचो आवाज पुराय गोंयभर आमी काडटले. श्री चंद्रेश्वर भुतनाथाचें स्थळ आमकां अबादीत दवरपाक जाय. आमकां डिजास्टर नाका. आमगेलो इतलो सांगपाचो सरकाराक and concerned authorities of Goa government put remedial actions against those who are concerned. Otherwise, we are together. आमी सोडचे ना. हितून भितर कोण आसतो कोणाकच ओगी रावचे ना आमी. तेन्ना अलॉटण्यात इतलेंच आसा की संपूर्ण महाजन एकजुटीन आसाय, एकवटान आसाय आनी हेजेर आमी पुराय कारवाय करपाक आमी सरकाराक जबाबदार धरतले. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. कारापूर तिस्कमय मतदारसंघाची नगरी जावपाच्या मार्गार साखळेक तेकून आशिल्ल्या आनी ल्हव ल्हव शारीकरणा कडेन वतल्या कारापूर तिस्क वाठाराचो डेव्हलपमेंट करपाचो प्लॅन आमदार प्रेमेंद्र शेट उलोवन दाखयता. थंय मार्केट यार्ड, वॉकिंग ट्रॅक, बॅडमिंटन कोर्ट, ल्हान फुटबॉल टर्फ, चिल्ड्रन्स पार्क उबारूंक खंय ताणें सरकाराक फायलूय धाडल्या. आनी ह्या भागाचेर कितें कितें आसचें तर हो जो भाग आसा थंयसर मार्केट यार्ड जावचें, मागीर बरो असो सुसज्ज असो प्लेईंग कोर्ट भुरग्यां खातीर कोर्ट किंवा वॉकिंग पार्क किंवा चिल्ड्रन्स पार्क अशे हे जे प्रकल्प जर हाडले आनी त्या भागाचें जर बरें सुशोभीकरण केलें जाल्यार तो भाग खूब हायलायटेड उरतलो आनी लोकांक सुद्दां त्या भागान जे वेवसाय करणारे लोक आहा तांकां जर सारकें स्थलांतर केलें एक मार्केट यार्ड दवरून जाल्यार ते खुबशे गोश्टी आमच्या स्थानीक लोकांक थंय वेवसाय मेळोवंक शकता. अशा तरेचे आमचे प्लॅनिंग आसा आनी ह्या दृश्टिकोनान जे आमी सरकारा कडेन निवेदन केल्लें आसा. आमदार आसलो, आमदाराच्या मार्गदर्शना सकयल ही मिटींग जाली. 100 लोक आसले आनी लोकांच्या कल्पने अनुसार थंय आमी चिल्ड्रन पार्क, जॉगर पार्क, मागीर बॅडमिंटन कोर्ट, मिनी फुटबॉल टर्फ, देवीची गर्भकूड आनी नाटकाक एक स्टेज असो प्रपोज आसलो लोकांचे. त्या प्रपोजला अनुसार आमी ती फायलो ऑलमोस्ट टुरिजम डिपार्टमेंटाक पुटअप केल्ली आसा. संवसारीक मळार टॅक्नॉलॉजीन नित्याक बदल जायत आसता. हो बदल समजून घेवना जाल्यार आमी फाटीं पडटले म्हूण गोवा IT बिझनस असोसिएशनाचो अध्यक्ष ईश्वर नायक उलयलो. जिबा खंय गोंयच्या IT डिलरांक नव्या टॅक्नॉलॉजी विशीं म्हायती आनी प्रशिक्षण दिवंक फाटलीं 30 वर्सां वावुरता. पणजे काकुलो मॉलान जिबाचो टॅक डे जालो. This association is almost a 30 years old association which is working for all Goan IT dealers for their upliftment or whatever the issues are there to resolve them and to get them the new opportunities time by time and to conduct the trainings to get them equipped with the new technologies. So this is our motto. So on the same motto, so we organize a tech day which gets more of the brands with the new technology and latest opportunity. So with this, our members, they attend a tech day event and they take the knowledge of new products, new opportunities which are available in the industry. So normally the IT industry has changed a lot. So which was earlier only PC and laptop. So now it is PC or laptop, it is plus. So plus in the sense we are not only restricted to the PC or a laptop business. We have many other opportunities which are come into the industry. So if we don't learn that or if we don't get adapted to that, so then we will not be there in the industry. In the motto of that, we have organized such events before also, and this is the second event of this year. And yearly we organize 4 events, quarterly 1 event. So with this event, many members get opportunity to enter the new business opportunities and new ventures, and by that they add their portfolio with the better profit margins and better earnings. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.